आमी गोयच्या सरकाराक निवडून दिलेले आसा. तो जर 1.5 वर्स कंप्लीट जाय दिलेले आसा. तेन्ना आयचो आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज खरोखरच गोयच्या ट्रेजरी बद्दल गोंयांक जो रेव्हेन्यू जो येता तेज्या बद्दल सिरियस आसा काय ना हें आमकां कळना. आयज परत आमच्या एक्सायज कमिशनरा कडेन येयल्लो. पळय जाल्यार तो आजून पासून येयल्लो ना. पूण हांवें म्हाजी कंप्लेंट परत ताका हांवें भितर हें केल्या, रिमायंड केल्या आनी तेतून म्हटलेलें आसा की हांवें तुजेर सुद्दां कंप्लेंट दिलेली आसा आनी पेडण्या पुलीस स्टेशनाची कंप्लेंट दिलेली आसा. आज पासून हेंचे कडेन एक शब्द म्हाका तेंच्यांनी घरा एक लेटर सुद्दां धाडूंक ना आनी कांयच करूंक ना. पूण खरोखरच आयज परत पेपराचेर न्यूज येयलो. एका वर्सा पयलीं हे एक्सायज डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जे मांडोळी रिवरान जे बोटी ज्यो आसात, यॉट्स ज्यो आसात, ल्हान ल्हान बोटी आसा आनी ते बोटीचे भितर लिकराचें परमिशन दिलेलें आसा म्हणून तेजेर कंप्लेंट घातलेली आसा. 1 वर्स जालें. आतां म्हाजे कंप्लेंटींक जवळ जवळ 22 दीस जाले. तर हो गव्हर्मेंट आयज मुख्यमंत्र्या कडेन जे डिपार्टमेंट जे आसा, एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट आसा, विजिलन्स तेजेच कडेन आसा. पूण जालां कितें? हेंच्यांनी चोरूंक दिवपाचें. चोर हेंकां कोण तें खबर आसा. सांगपाचो तापतेर्य म्हणजे कितें? हेंकां चोर कोण तें खबर आहा. पोलिसांकूच चोर खबर आसा. हांगा चोर पोलीस जाले आनी पोलीस चोर जाल्लेल्या अशें तरी आमकां दिसता. चोर पोलिसांचो खेळ चालू आसा. आमी कंप्लेंट जर दिले सर, आयज जर खुनाची केसी चालू आसा, मर्डराची केसी, हेजे बलात्काराची केसी आहा, पोलीस सिरियस कित्याक लागून ना? हांव जो खाकी ड्रेस जो आमी घालता पोलिसांक, खाकी ड्रेसाक वालोर आसा मरे. गोंयच्या सगळ्या पोलिसांक आमी विचारता. आयज कोणाचे प्रत्यक्ष आरोप करिना हांव. तर गोंयचो सीएम हो आयज गोंयची दिशा खंय व्हरता, गोंयाक खंय व्हरता? कित्याक लागून जर तुमचे कडेन कंप्लेंट दिल्या पण कायद्या प्रमाणे जर परमिशन लिकराक दिवपाक जर ना मांडोळी रिवरान जे बोटीचेर, तर आयज पासून तेजेर तुमी एक्शन कित्याक लागून घेना? तर परत हांव गोंयच्या सीएमाक सांगता, जर तूं 8 दिसां भितर, हांव स्ट्रेट फॉर्ड सांगता, गोंयचो सीएम म्हाका खबर ना. आमी ऑनरेबल हायकोर्टान जर गेले जाल्यार गोंयच्या सीएमाक हायकोर्टान उबो करूंक गावता जाल्यार म्हाका खबर ना. तेतून जर आमकां जर कितें जर आसा, वाट जर आसा, तर गोंयच्या सीएमाक हांव गोंयच्या जनतेक सांगता, गोंयच्या सीएमाक हांव ऑनरेबल हायकोर्टा समोर हांव उबो करतलो. कदाचित तुमी म्हाका पिसो म्हणू शकता, आवटो म्हणू शकता. कित्याक लागून गोंयचो सीएम हेंकां आडोवन धरता. डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. तर आमी अख्ख्या गोंयची जनतेक सांगूंक करता, जे डिपार्टमेंटाचो फायदो घेता, गव्हर्मेंट स्टॅम्प, गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू येवपाक जाय एक्सायज डिपार्टमेंटाक, तर तुजो एक स्टाफ बँकीचो एक रबर स्टॅम्प तयार करता, बँकेसून चलन भरूंक जाय ते स्टॅम्प तयार करता आनी त्या स्टाफाक जर तुमी आयज पासून FIR करिना म्हणजे गोंयच्या सीएमाचो हात आसा असो सिद्ध जाता. आमी तुमी विजिलन्साक ते हाडून बाबडे PI बी कोण आहात ते व्हडले इन्स्पेक्टर तेंचे कडेन तुमी इन्क्वायरी आमचे कडसून केली, आमी स्टेटमेंट दिलो. आयज पासून FIR कित्याक लागून जायना? किंवा आपली स्वताची मालकीचो हक्क आमी गोंयच्या सीएमाक विचारता. तुका डिपार्टमेंट जर सांबाळपाक जावंक ना जाल्यार ही मिनिस्ट्री कार्ड मरे आनी दुसऱ्याक दी, तुजो सांबाळता जाल्यार. आज तारीख कितली? आज 10 तारीख. तुका मरे येता ते शेनवार पासून हांव तुजी वाट पळयतलो जाल्यार हांव तुजेर गोंयच्या सीएमाचेर सांगता, हांव स्पश्ट सांगता, गोंयच्या सीएमाचेर पणजी पोलीस स्टेशनाचेर हो तांकां हेल्प करता म्हणून हांव पुलीस कंप्लेंट दितलो ही 100%. कित्याक लागून गोंयचे रेव्हेन्यू गोंयच्या सीएमाच्या हातीन आसा. अरे तूं आयज लोन काडटा आनी गव्हर्मेंट सॅलरी दिता. जवळ जवळ 27 ते 28 हजार कोटी गोंयच्या प्रत्येक जनतेचेर आज मेरेन रीण आसा आनी हो गोंयचो सीएम मजा मारता, तेंचेर एक्शन घेना. कित्याक लागून असो सीएम जाय आमकां?